सकळ सांगाता मेळ्या सकळ लागी सरया आमचे ताळे ये करया मोरये खोगोळसिया भोवता हितलानी सोद्या फुला एकठांय करया तांसो एक मुकुट गुंथया आनी मायेक दिया सकळ सांगाता मेळ्या सकळ लागी सरया आमचे ताळे ये करया मोरये खोगोळसिया तुझे काळीज ती कादी पुता हेंदी कैती करता पूर्बाय माय तुझी या सोबीत फुलांची भोवता हितलानी सोद्या फुला एकठांय करया तांसो एक मुकुट गुंथया आनी मायेक दिया सकळ सांगाता मेळ्या सकळ लागी सरया आमचे ताळे ये करया मोरये खोगोळसिया दर्यांत माये पोयण करता बुडच्या मोसांत आसा माय तुजो आदार मागता आनी धैर्यान रावता व्हरता हितलानी सोद्या फुला एकठांय करया तांसो एक मुकुट गुंथया आनी मायेक दिया सकळ सांगाता मेळ्या सकळ लागी सरया आमचे ताळे ये करया मोरये खोगोळसिया सकळ सांगाता मेळ्या सकळ लागी सरया आमचे ताळे ये करया मोरये खोगोळसिया देव बरो दीस दिवं तुमकां समेस्त म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो आनी भुरग्यानो पयलें तुमकां समेस्तांक बगी संतोश बरीत मोती मायाचें फेस्त मोती सैबिणेचें फेस्त आमी मागता मरी माय कुटुंबाची आवय कुटुंबाची आदर्श आमची सगळीं कुटुंबां मोगाची संतोशाची समाधानाची तृप्तेची आनी जैताची करून री म्हूण ह्या वखदां तुमचे खातीर विशेश करून आमी मागता हेचे दिसा
येमिसाचें बलिदान प्रती रितीन तुमचे खातीर आमी भेटोवचें जावन आसा. 9 दिसांचें नव्यान करून मोरये मायेक भक्तीन काळजांतान वंदून विविध कुरपा जोडून घेतिल्ल्या तुमकां शाबासकी पटयतना तुमचे खातीर फेस्ता दिसा विशेश करून हांवें मागता. तुमच्या कुटुंबाच्या संदे खातीर, तुमच्या कुटुंबाच्या सुख संतोशा खातीर, तुमच्या कुटुंबाच्या सर्वतोमुख अभिवृद्धी खातीर विशेष करून ह्या संदर्भात आमी मागता. परगांवांत आसलेल्या तुमच्या कुटुंबाच्या संद्यां खातीर, विविध सुवातेन शिंपडून गेलेल्या काम करून आसच्या, वस्ती करून आसच्या तुमच्या कुटुंबाच्या संद्यां खातीर विशेष करून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागता. हे संदर्भात आदी तुमच्या कुटुंबांत आसून ह्या वर्सा कुटुंबांत नांत तेतूं सर्व देवादीन जाल्ल्या कुटुंबाच्या संदेशो उडास करता. तांकां ससन विशो मागता, तांचे खातीर आमी मागता. हे संदर्भात हांगासर देवान आपणा थंय उतरल्या सर्व बेसांवां खातीर अर्गामीस दितात. क्रिस्टन रॉन्सन सिक्वेरा मदर तेरेसा वाडो, सकिनका मुंबई, प्रवीण देसा जयपुरा चिकमंगळूरू, विडा सल्डाना पालडका काम मेळिल्ल्या पासत आनी एलर्जी गुण जाल्ल्या पासत अर्गां दिता. देवादीन जॉन एवजीन सिक्वेराच्या आत्म्या पासत मीस भेटयता. अर्सुल्ला आनी क्रिस्टन सिक्वेरा मदर तेरेसा वाडो, सकिनका मुंबई हे सर्व त्या पासून मागया. आम समिस्त पासून मागया आनी जे कोण आमाक तन बसेला सुडास कडून तांचे पासून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सम्य जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवा सोमोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. क्रिस्त ती म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो, फांत्या बऱ्याचे नेकेत्र म्हण नांव वाडलेली अवंकार मरी पवित्र सभेचे उदेंतीचे नेकेत्र ती जावन आसा. पवित्र सभेचे दोतोर, पवित्र सभेचे महान शिकपी मरयेक प्रती रितीन उदेंतीचे वा फांत्या बऱ्याचे नेकेत्र म्हणून वलयतात. कित्याक मरी क्रिस्ताचो वळख, क्रिस्ताची वळख आमकां करून दिता. मरी क्रिस्ताक आमकां दिता आनी मरी क्रिस्त थंय आमकां एकवटायता. हे संदर्भात ह्या मरयेचें जननाचें फेस्त आमी आचरण करतना तेची ससाय आमी मागया. पवित्र सभेंत तेगांचो जल्म मात्र आमी आचरण करता. पयल्यान पयलें जेजू क्रिस्ताचो जल्म, दुसऱ्यान अवंकारमयाच्या जल्माचो दिवस, तशेंच स्नानीक बावतीस, स्नानीक सुवांच्या जल्माचो दिवस, स्नानीक सुवांच्या जल्माचो दिवस आमी आचरण करता. ह्या 3 महान व्यक्तींचो जल्माचो दिवस आचरण करच्या ह्या पवित्र सभेंत आज मरयेचो जल्म आमी आचरण करतना तेजी ससाय आमी मागया. ती जावन आसली सोम्याची आर्कपेट. सोम्याची आर्कपेट मरयेच्या गर्भांत 9 म्हयने थंयसर वस्ती करून संवसाराक येवचें भाग सोम्याक फावो जालें आनी हें भाग मरयेकय फावो जाल्लें. म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो, मरी खंडीत आमच्या जिवितांत वर्ते महत्वाचें स्थान घेता. मरी आमच्या जिवितांत आमी 9 दिसांनी नियाळ केल्ल्या प्रमाणे मरी आमच्या जिवितांत संतोशाक, आमच्या संतोशाक कारण जाता. मरी नव्या सोल्ल्याची आर्कपेट, आमी सोल्ल्याची आर्कपेट जावच्याक, पवित्र आत्म्याची तेंपलां जावच्याक उलो दिता. मरी जाणवायाचें सिंहासन, आमी सर्गीच्या राज्याची जाणवाय देवाच्या उतरां मुखांतर जोडूंक उलो दिता. मरी अपरमीत भक्तीचें पलंगण, आमची जिणी भक्तीपणाची जावंक, भक्तीपणाच्या जिणये मुखांतर देवाच्या आशिर्वादां जोडूंक आमकां उलो दिता.
मरी गुप्त गुलोब स्वादीक परमळ फुलतली परजळतली गमगमीत शेवंती जायो आबोली गुलोब आमी जायजे म्हण मरी आमकां उलो दिता. मरी क्रिस्तांवाचो आदार आमचो आदार जावन आसली मरी आमी देवाचो आदार जोडनो एकामेकाच्या संगतपणांत एकामेकाच्या आदारांत जिवंक आमकां आपोवणें दिता. मरी फांत्या बऱ्याचें नेकेत्र सुर्याचो उसवाड फांकयलेली स्त्री आमी सोम्याचो उसवाड फांकयतली संद्र वा नेकेत्रां जावंक जाय. देखून जेजून म्हणलें आसा तुमी संवसाराचो उजवाड सोम्याचो उजवाड घेवन अंधकारांत आसलेल्या मनशांक दिवचें वावर आमी करूंक जाय म्हणलें सत मरी आमकां शिकयता. मरी सर्गीचो दारवटो पळय म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो कुडयात्मे समे सर्गीक येतली मरी खंडीत आमकां एक सर्गीच्या राजाचो दारवटो जावन आसा. ह्या दारवटांतल्यान भितर सरचे हर प्रयत्न आमी करूंक जाय म्हणलें सत देवाचें उतर आमकां दिता. मरी बडव्यांची राणी सर्ग संवसाराची राणी ह्या सर्गेच्या संवसाराच्या राणयेच्या त्या दळबरांत आमी भितर सरोंक जाय. आमी त्या सिंहासना लागीं आमी उबी रावंक जाय म्हणलें आशा मरयेची जावन आसा. असली सगळी संदेश नियाळण आज फेस्त आचरण करच्या ह्या वक्ता आमी 3 तरांचो संदेश आज आमी आयकूंक येता. एक पयल्यान पयलें मरी सर्गीच्या राजाची वारेस्तार आम्हा हर एकल्यांक सर्गीच्या राजा कुशीन ती आपयता. दुसऱ्यान प्रकृती जावन आसा देवाच्या परमी मोगाचो संकेत ह्या प्रकृतीचो आमी मोग करूंक आसा. तिसऱ्यान चली भुरगें जावन आसा देवाच्या विचित्र मोगाची मांडावळ आनी जाणवयाची मांडावळ. ह्या चलया भुरग्यांक मान दिवंक चलया भुरग्यांचो मोग करूंक तांकां संरक्षण दिवंक आमी सदांच वावरूंक जाय म्हणलें सत देवाचें उतर आयचें फेस्त आमकां दिता. तिनी संगती मोतीन दवरन हे मिसाचें बलिदान भेटयतना मरिया मायाचो आदार मागया प्रकृतीचो मोग करया चलये भुरग्यांक मान गौरव दिवन तांचें संरक्षण करया असली कृपा हे मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागून घेवया. इकडी परतोळे तांपया ह्या मिसाच्या पवित्र बलिदानांत फवत वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां आमी वळखून घेवया. नितळ काळ समान आनी पवित्र बलिदान भेटोवंक आमकां समी तयार करया. मोगळ समया प्रकृती जावन आसा तुवें दिल्लें वर्तें देणें हे प्रकृतीचो मोग करूंक आमी विसरल्या आमी स्वार्थी जाल्या. आमच्या फायद्या खातीर ही प्रकृती आमी वापरलेली आसा. हे प्रकृतीचो नाश केल्लो आसा. स्वार्थी आमी जाल्ले आसा. प्रकृतीक आमी दुखयलेले आसा. ह्या मुखांतर जायत्या कश्टां नश्टांक आमी वळख जाल्या. ह्या पासत आमच्या पतकाची दूख धरता बक्षाणें मागता आमकां बक्षी म्हणून परता. दया दाखय सर्वेस्परा आमचे तुजी काकुळत दाखय. दया दाखय सर्वेस्परा आमचे तुजी काकूळ दाखय. मोगळ सुमया चली भुरगीं जावन आसा तुज्या मोगाचो संकेत तुज्या मोगाच्या परमीत देण्याचो एक आधार. चलये भुरग्यांक आमी थोडे पोटी जाय तशें चलयलां. तांचे विशांत आमी नाका जाल्लें चिंतलां. तांकां अपमान केला तांचे मान काडला तांकां अमर्याद दिल्या. तांकां आमी दुखयलां. तांचें संरक्षण करच्यात फाटीं सडल्या. तांकां आमी खेळाची वस्त म्हूण आमी लेखलां. जायते बोटी तांच्या दोळ्यांतल्यान दुखांत्या वयल्यांत सगळ्या दुखींच्यो पस्त्याचो पवतो सोम्या बक्षी म्हूण मागता. दया दाखय सर्वेस्परा आमचे तुजी काकुळत दाखय. दया दाखय सर्वेस्परा आमचे तुजी काकूळ दाखय. मोगळ सोम्या तुजी आवय मरी पवित्र सभेचें फतेबरेचें नेकेत्र सर्गीचो दारवटो आम्हा सर्वांच्या
संतोषाचें कारण ही मुरयेची उतरां आयकूंक मुरयेची देख घेवंक आमी पटे सरल्या तुज्या शिगुणाचें जिवीत आमचें करूंक आमी सुकल्या ह्या मुखांतर तुका आमी दूख दिल्लें आसा पश्चातापवता हांव सुमया बक्षाणें मगोन म्हणटा दया दाखय सर्वेस्परा आमचे तुजी काकुळट दाखय दया दाखय सर्वेस्परा आमचे तुजी काकूळट दाखय सर्व पदवेदा देव आमची काकुळट करून आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावोंक आमेन महिमा 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 देवा उसगी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सर्पद्वेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या तो वैभवापासून आम्ही तुका वाकंता सुम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुत्रा सोमिया देवा देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढता आमची काकूळट कर तू बापाच्या उजव्या बसता आमचे मागणे मानून घे की त्या पवित्र आत्म्या सांगती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर प्रार्थुया एक बरदोळे दांपया आमच्या घरसंगतीत हे संवागतीत विशेष करून आम्ही मागया सर्गेच्या आमच्या भोव मोगाळ बापा आमच्या सोडवंदराक मनशा सैम दिवचे खातीर तुज्या गणित जाणवायन आनी मोगान भगवंत ओंकार मर्ये तुवें जल्म हाडली हो दिसो जल्मा दीस व्हडा संतोषान आमी संभ्रमता तुवें विसरून काडलेल्या जेजूच्यानी आमच्या वैक फावो तो मान दिवंक आनी तिचो मोग करूंक आनी तिची देख आनी मजत घेवन भवर्तान बरवशान आनी मोगान वाडत वसोंक तुजी भरपूर कृपा आमकां दी प्रकृतीचो मोग करून प्रकृती मानान आनी गनान वागोवंक आमकां तूं शिकय चलया भुरग्यांक मान दिवंक तांचें संरक्षण करच्या दिशेन मेटां काडूंक आनी तांकां मनान आनी अभिमानान वागोवंक आमकां कृपा दी हे आमी मागतो आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तूं करो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना आमेन मिका प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप सर्वेस्पर म्हणटा पूण तूं बेतलेहम एफ्राता जुदाच्या कुळयामध्ये तूं भोव ल्हान तरी इस्रायलाच्या राजवट चलोवचो आसा तो म्हाका तुजे तावन जल्मतलो ताजो आरंभ न्हय आतांचो बगर भोव पुर्विल्ल्या काळांचो देखून प्रसूत जावची आसा ती प्रसूत जायसर सर्वेस्पर तांकां सांडतलो उपरांत ताचे उरलेले भाव इस्रायलिताशी परतून येतले सर्वेस्पराचे पदवेन आनी आपल्या देवाच्या नांवाच्या प्रतापान तो थीर रावतलो आनी आपल्या हिंडाक सरयतलो ती सुरक्षीत वस्ती करतली कित्याक
तेन्ना हांव ताजी पदवी पृथ्वेच्या शिमा पर्यंत पावतले आनी तोच शांती जातलो. आसिरियागार आमच्या देशाचेर दाड घालतीत जाल्यार आनी आमचे भुंयचेर पांय दवरतीत जाल्यार आमी तांचे विरोध 7 गवळ्यांक आनी रायाळ वर्गाच्या 8 फुडाऱ्यांक उठयतल्या. ते तलवारीन आसिरियाचेर राजवट चलयतले. देवाचे उतर हे देवाचे व्हड उपकार. सर्वेस पोरातय हांव उल्हासता, सर्वेस पोरातय हांव उल्हासता. पूण हांव तुज्या धर्मगाचे पातयेवन आसा. तुजें तारण म्हाका लाभलें म्हूण म्हजें काळीज उल्हासतलें. सर्वेस पोरातय हांव उल्हासता. वय ताणें केल्ल्या उपकारांक सरस्वराची हांव स्तुती करतलो. ताच्या मनाक स्तोत्रां सद्गितां गायतलो. सर्वेस पोरातय हांव उल्हासता. सर्वेस पोरातय हांव उल्हासता. सांत पौलून रोमाघरांक बरयल्ल्या पत्रांतले वसाप. भाव भयणीनो, ह्या शिवाय आपणाचो मोग करतल्यांक म्हणजे जाणकां आपणे निश्चित केल्ल्या शेवटाक सरी जावन आपोवणें दिलां. तांकां सर्व संगती देव तांच्या बऱ्याक पडशो करता म्हूण आमी जाणाव. जाणकां विसरून काडचे आदींच तो वळखून जाणा. तांकां आपल्या पुताच्या सारक्याची जावंक ताणें निर्मिला. अशे जायत्या भाव भावंडाच्या घरांत आपल्या पुतान मालगड पूत जाय जाय म्हूण ताणें योजिले. ह्या पासून जाणकां ताणें असले योजनेक निर्मिली. तांकां ताणें आपयली. जाणकां ताणें आपयली तांकां ताणें नितिवंत केली. जाणकां ताणें नितिवंत केल्ली तांकां ताणें आपले मायमेंत भागीदार केल्ली. देवाचे उतार हे देवाचे व्हड उपकार. Alleluia, 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 Alleluia. बागी तूं आमकां दिये आनी सर्व गळां फावो जाल्ले. तुजे तावन जल्मला निती सोसुर्यो क्रिस्ताम सोमी. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. भगवंतो मातेवा परमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. क्रिस्तचें जनन हे परी जालें. ताचे माते मरयेक जुजे लागीं करार जाल्लें. पूण तांच्या लग्ना पयलें ती पवित्रात्म्या वरवीं गर्भेस्त जाली. तिचो पती जुजे नितिवंत मनीस. तरी मरयेक अपकीर्त अडूंक ताका कुशी नातल्ली. देखून ताणें तिका गुप्ती सोडचें म्हूण चिंतलें.
पूण ताणें अशी आलोचन केली तितलेच ताका स्वप्नांत सर्वेस्पर असो एक दूत दिश्टी पडलो आनी म्हणालो, जुजे दाविदाच्या पुता, मुरयेक तुजी पतीण म्हूण तुज्या घरा हाडूंक उबी नाका, कित्याक तिचे थंय गर्भसंभव पवित्र आत्म्या वरवीं जाला. ती पुताक प्रसूव जातली, तुवें ताका जेजू म्हूण नांव दवरूंक जाय, कित्याक तूं आपले परचेक तिच्या पातकांत थंय सोडयतलो. हें सगळें घडलें पूर्ण जावच्याक प्रवाद्या मारिफात सर्वेस्परान म्हणलें तें. एक अंकुआरसली गर्भेस्त जातली आनी एका पुता प्रसूव जातली, ताका इम्मानुएल म्हूण आपयतले. इम्मानुएल म्हळ्यार देव आमचे संगता म्हूण अर्थ. देवाची उतर हे वाकणे तुका क्रिस्ता. क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावांनो, भयणीनो आनी भुरग्यांनो, म्हणटी फेस्त म्हणटाना आमकां सर्वांक उरती एक दादोसकाय, उरतो एक संतोश. भुरग्यांनी आदी मगा व्हड मोगान अशें रावचें फेस्त जावन आसलें म्हणटी फेस्त. कित्याक ओडतांतलीं फुलां तीं एकठांय करून आदल्या राती न्हिदोंग्याच्या फुडें बशयेंत सुबीन कर्ण मांडून तीं दुसऱ्या दिसा मिसाक येताना हाडून मुरयेक अर्पोवचें आसलें. ल्हानपणार हांव भुरगो आसतना आमी मस्त भुरगीं घरांत, तशेंच शेजारचीं बाप्पो गेलीं, मावशे गेलीं, मस्त भुरगीं. आनी हर एकल्यांनी आमी इस्कालांतून आयिल्ले कुडले आतांत बशी घेवन गुड्याक वेचें आसलें, रानाक वेचें आसलें फुलां सोदून. थंयसर रानांत जिबे फुलां, आग्र्या फुलां, देंडल्याचीं फुलां, वागाच्यो नाक्षेचीं फुलां, कोलेंडाचीं फुलां, तशेंच ब्यारी टोप्पी, पडकोळाचीं फुलां इत्यादी सर्व आमी काडटाल्या. वेगळी वेगळी फुलां आमी विणताल्या. आनी आमकां चड जालीं जाल्यार तीं आमच्या भावांक भयणींक आमी वांटून घेतल्या. ताच्या उपरांत तीं फुलां घरा हाडन आमी ताच्या सांगाता फांत्या बारार फुलुल्लीं, सकाळीं एकें उठून फांत्या बारार फुलुल्लीं फुलां तीं जावं पुरो मिठाई फुलां, दासावळ्याचीं फुलां, गोंड्याचीं फुलां, जिड्डे आनी इतर जावं पुरो सूर्यकांती आनी इतर आसलीं शेवतीं कसलीं फुलां, जिन्यां जावं पुरो जिन्याचीं फुलां, असलीं सगळीं फुलां एकठांय करून बशीर सुबीत तीं मांडचीं आसलीं सकाळीं उठोन. आदी रानांतलीं फुलां उट्ट करून तीं बशयेच्या मोदें घालचीं आनी बुंतणी बरो सुबीत करून तीं मिठाई फुलां, दासावळ्याचीं फुलां, जिड्डे इत्यादी दवरून सुबीत करून सनगावन बशी तांबडी करून आमी इगर्जेक वेचें आसलें. इगर्जेंत बशये फुलांची बशी थंयसर बगलेक सायडीन लायन करून दवरून उपरांत थंयसर मिसा उपरांत फुलां अर्पोवची रीत आसताली. सगळीं मस्त भुरगीं सांगाता मेळोन फुलां आमी अर्पितल्या, फुलां उडयतल्या. आनी ह्या फुलांत उडयलेलीं फुलां आमच्या माथ्यार पडटालीं. कांय थोडे तातूंत मदें उदक बरें नाडटाले, उदक उडयताले, आमच्या आंगार पडटालें. इस्कलाची युनिफॉर्म घालून आमी वेचें आनी फुलां उडोवन जाल्या उपरांत इस्कलाक वेचें. आनी इस्कलाक वेताना कांय थोडे पटी आमचें युनिफॉर्म भिजल्लें आसतालें, फुलां आमच्या माथ्यार आंगार आसतालीं. आनी थंयसर पदरेपान आमकां दिल्लें चॉकलेट घेवन आमी वेचें आसलें. एका रितीचो संतोश, एका दिसाची तृप्ती, एका रितीची उर्बा थंयसर आसताली. 9 दिसांचें नोवेन उपरांत फेस्ताचो दीस. फेस्ताच्या दिसा बरे लांब बारीक मोठे कोबू मेळटाले, ते घेवन घरा येवन आमच्या दांतान वोडन आमी खाताल्या.
आतां परिगत बदलिल्या, आतांचो काळ बदलला. आतांच्या काळांत कुटुंबांत एक वा दोगां भुरगीं आनी ह्या दोगां भुरग्यांक रानाक धाडूंक आमकां नाका. आनी कांय सुमार कडेन रानच ना, पाडच ना, गुडेत नांत. कांय 5 सेन्सांचो एक जागो वा फ्लॅटांत आमची वस्ती जाल्यार आतां कितें करतात? आतां भुरग्यांक बायलीं फुलां काडून हाडूंक सोडिनात. आतां भुरग्यांक फकत गरजेंत आवय वा बापूय सगळीं फुलां तयार करून दवरतात. ती मार्केटीक वेतात, थंयसर आसलीं शिंवतीं थंयसर आसलीं इतर गोंडेगी कितें हाडून येतात बुशेन घालून. आनी आपणाच्या कांय इतलांत आपणाच्या कांय गार्डनांत जाल्लीं कांय इल्लीशीं फुलां आसा जाल्यार ना जाल्यार तीं फुलां बुशेन घालून भुरग्यांच्या हातांत दितात. आनी ना जाल्यार तींच आवय बापूयच हाडून येतात आनी फुलां अर्पूच्या वेळार भुरग्यांच्या हातांत दितात. भुरग्यांक आतां व्हडले त्रास भोगनात. सगळे आवय बापूय रेडी करून दितात. खाली भुरग्यांनी फूल दवरलो उडयल्यार पुरो तशेंलें. आनी भुरग्यांक आजकाल खंयच्या नमुन्याचे स्विट्स दिल्यारय भुरग्यांक व्हडले दादोसकाय म्हूण भोगना. कित्याक म्हळ्यार ह्या भुरग्यांक घरा बरे बरे स्विट्स मेळटात. हांगासर पाद्र्यापान धाकटें चॉकलेट दिल्यार घरा तांकां कॅडबरी, किटकॅट आनी तसले व्हडलीं व्हडलीं चॉकलेटां तांकां थंयसर मेळटात. देखून तें कांय व्हडलें फरक तांकां पडना. खूब दिलो जाल्यारय भुरग्यांक खूब आजकाल व्हरूंक कश्ट. कितें बरें उस्तूर घालून येतात ते मेळे खूब आतां दाबडूंक भुरग्यांक नाकात थोडे फावटी. आनी घरा खूब वेलो जाल्यारय आतांच्या भुरग्यांचे दांत भोव कितें सूक्ष्म, ते दांतान खूब वणकावंक भुरग्यांक कळीत ना. भुरग्यांक दांतान वणकावन खूब खावंक जायना. देखून आवयन कितें करचें, बरें खूब कातरी जायी ताची साल पुरा काडून भितरलें तिरल गोडशें तिरल मात्र कोपान घालून दवरल्यार भुरगीं साबून बरें करून रोस गिळटात. आतांची फेस्तां तशीं जाल्यात. कित्याक म्हळ्यार प्रकृती बदलल्या, समाज बदलल्या, वेळ काळ बदलला, अभिवृद्धी जाल्या. ह्या दिशेन पयलेच्या तेंपार आतां जिवंक जायना. पूण म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, फाटल्या 2 वर्सांत हांव परिस्थिती आणकी पाड जाल्या. कशें पाड जाल्या? कोरोना पिडे वरवीं आमकां मुरयेक सांगाता मेळून फुलां अर्पूंक नात. मुरयेक चमानाक एक पुरसांव काडूंक ना. मुरयेच्या मनाक एक गद्दळ्यान फेस्त करया, सांगाता खूब रास घाल वांट्या म्हळ्यार ना. कित्याक म्हळ्यार हें सगळें कोरोना पिडा आमकां अडकळ हाडटा. पूण कितें जावं दी, आमच्या काळजा भितरली एक भक्त आसा, आमच्या काळजा भितरलो एक संतोश आसा, काळजा भितरली एक भावार्थाचें एक लक्षण आसा. तें आमकां वगस रावंक सोडिना. आमकां दिल्ल्या परिगते भितर, आमकां दिल्ल्या नियमा भितर वर्त्या दाबाज्यान आनी भक्तीपणान हें फेस्त आचरण करूंक आमी फुडें सरता. सादे तरेचें 9 दिसांच्या नव्यान आमी मुरये मायेच्या मनाक अर्पिता. हर एकली ल्हानांतल्यान व्हडा पर्यंत एक फूल हाडटात भक्तीपणान मुरयेच्या थंयसर इमाजी मुखार समर्पितात आनी आपलो भावार्थ आनी आपलो मोग मुरये थंय व्यक्त करतात. आनी फेस्ताच्या दिसा संतोशान संभ्रमांत वांटेली जातात. नवें बेंजार केल्लें तें घरा व्हरतात आनी संतोशान कुटुंबाच्या सदस्यां वांगडा बसून तीं जेवतात. असलो एक संतोश संभ्रम आमच्या काळजा मनान आजुनी आसा. तो उणोवंक जावंक ना, तो बदलूंक ना. म्हज्या मोगाच्या भावांनो भयणीनो, हें फेस्त कुटुंबाचें फेस्त फकत कुटुंबांत मात्र आचरण जातालें, तें मंगळुरान मात्र आचरण जातालें, तें आतां सगळ्या संवसारार तें आचरणाक आयलां म्हणलें सत आमी हांगासर समजूंक जाय. म्हज्या मोगाच्या भावांनो भयणीनो, आयच्या दिसा 4 संगती विशांत आमी नियाळोवंक जाय. एक पयल्यान पयलें मुरये विशांत. सांजोकीम आनी अन्नाची दूज जावन आसली, सांजोकीम आनी अन्नाची दूज जावन जल्मल्ली मरी सोडोनदाराची आवय म्हूण कोणें चिंतलें? कोणें चिंतूंक ना. तें भुरगें चेडूं गे एब्बे, तें चेडूं जुदेव समाजांत चेडवा भुरग्याक मोल नातलें, कोणी लेखी नातलें. चेडवा भुरग्यांक कोणी गमन दिनातलें, तालिबाना बरी कोणा चेडवा भुरग्यांक लेखागत घेनातलें. असले संदर्भार एक चली भुरगें जल्मलें म्हणटाना अन्न आनी जोखीमाक एका रितीची कंत बेजाराय जाली जावं गे पुरो. ही भुरगें देवा मातेची आवय जाता म्हूण कोणें चिंतलें? जेजूची आवय जाता म्हूण कोणें चिंतलें? कोणें चिंतूंक ना.
पूण देवान ह्या नजरेताच्या किरकोळ साकरणेक ह्या नजरेताच्या किरकोळ चलये मुखांतर विचित्रां केलीं आनी आमचे ताणें फांकयलो सूर्यो सासनीक जिवीत असो. पवित्र सभेच्या बापायनी मरयेक फांत्याबाराचे नखेत्राक चरी गेला. जशें फांत्याबाराचे नखेत्र सूर्यो उदेवचो वेळ जालो म्हणून जागयता, तशें मरी आपल्या जननद्वारी जिवीत असो सूर्यो आनी मनशा कुळाचो सुडोवनदार बेगीनच येतलो म्हणली बरी खबर हाडटा. आपल्या जल्मा वरवीं उदेंतीचो सूर्यो मनशा कुळाचो सुडोवनदार संवसाराचो सूर्यो जिविताचो सूर्यो बेगीनच येतलो म्हणली बरी खबर हाडटा. ह्या दिशेन मरयेचें जनन सोडोण्याच्या चरित्रांत म्हत्वाचें जावन आसा. आनी ही एक परगटणी नव्या युगाची नव्या संवसाराची एक परगटणी जावन आसा. मरये वरवीं आमकां सोडवणदार लाभलो आनी आदाम आनी येवेच्या पातका वरवीं दंपलो सर्गीचो दारवटो उगडसो बरवसो मरयेच्या जल्मा मुखांतर आमकां मेळटा म्हणलें सत आयचें फेस्त आज आमकां विवरिता. हय म्हणजे मोगाच्या भाव भयणीनो, देखून मरी तेजे जल्मातावन मरा पर्यंत देवा तें विश्वासी रावली. तरणाटी भुरगें चली आसतनाच गब्रियल बडव्यान तिका बरी खबर हाडली. जल्मा वेळार ताच्या आवय बापायक चली भुरगें म्हणलें दूख आनी थोड्या दिसांनी ती व्हड जावन त्या आवयपणाच्या प्रायाक पावतना तिका गब्रियल दूत बरी खबर हाडटा आनी देवाचें योजन तिचें तें कळीत करता. आनी मरी आकांता भियेता, कंगाल जाता, तरी देवाच्या त्या आपोवण्याक पाळो दिता आनी म्हणटा आपले सुमेची चरण दसी. आनी जशें परमन देवाची सकत तिचेर नदर घालता ती एका पुताक गर्भेस्त जाता आनी ह्या संदर्भार तिका येदोळूच जुजे लागीं कराल जावन आसलें. आनी जुजे मरी गर्भेस्त आसा म्हूण कळिल्लेंच मरी एक गुप्ती सोडची आलोचन करता. थंय मरी एका रितीचो आकांत कावचेणी. काजारा फुडें खंयची स्त्री गर्भेस्त जाली जाल्यार फातरावन जिवची मारची कठीण शिक्षा तवळच्या काळार आसली. आनी संदर्भार मरी भियेता कावजेता. मरी प्रसूतपणाची वेळ घडी पावतना तिका येणो येताना थंयसर छत्रां जगोना, खंयच्याच घरांनी जगोना, गोरवांच्या गोट्यांत तिणें भुरग्याक जल्म दिवचें पडटा. भुरग्याक जल्मल्या उपरांत फारावराई भुरगो जल्मल्या उपरांत हेरोदराई 2 वर्सां सकयल्या भुरग्या चेरक्या भुरग्यां जिवीशी मारूंक फरमायलेल्या वखता बाळांत मरी धाकटुल्या बाळकाक घेवन इजिप्ताक जुजे सांगाता पलायन करता. नजरेतांदेन वस्ती केल्या उपरांत भुरगो जेजू एणे तेणें सुकोवन गेल्ल्या वेळार सोदनार ती पडटा. भुरग्या विसारलेल्या वेळार भुरग्या जेजू तावन येवची ती तीक्ष्ण उतरां तिका थोडे पोटी बेजाराय हाडटात. कित्याक हांवें म्हज्या बापाच्या घरा आसचें सारकें न्ही गे म्हूण तो फाटी सवाल करतना तिका थोडे पोटी बेजार भोगलेलें आसा. 30 वर्सांचो जेजू जाताना तो आपलें घर सांडून परगट मिसवा भायर सरतना जेजूक मरयेक एका रितीची दूख भोगिल्ली आसा. आपलो पूत घर सांडून गेलो न्हय म्हणली एक दूख. ह्या पुता वयशा नाका जाल्यार आयकूंक मेळटाना. तो पठारी, तो बेबदो, तो कावगो म्हणून लोक ताचे विशांत नाका जाल्लें उलयतना, ताका तिरस्कार करतना, ताची केळकुळां करतना, ताका जिवीशी मारूंक सोदतना, ताचे विरोध गुटमळ करून पास मारूंक सोदतना मरयेक एका रितीची एका रितीची कावजणी दूख हें सगळें भोगतालें. जेजूक खुर्सार मारूंक धर दिल्ल्या वेळार ताका जरबदानी मारतना, ताच्या माथ्यार कांटेचो मुकुट सांडसितना, ताच्या कांदार बरादी कुरीस दितना, तो खुर्साच्या पंदा पडतना, ते वळवळ्याचे मार खाताना, 3 किळ्यांचेर खुर्सार ताका किळयतना, 3 किळ्यांचेर तो खुर्सार उमकळतना आनी त्या दनपाराच्या 12 वरां त्या खुर्सार उमकळोवन आपणाक तान लागल्या म्हणटाना मरी थंयसर उबी आसली, असायकपणी उबी आसली. हे विधव स्त्री कांयच करूंक तांकां नासतना आतां आसून आतां नातल्ले बरी, पांय आसून पांय नातल्ले बरी, तोंड आसून तोंड नातल्ले बरी, दोळे आसून दोळे नातल्ले बरी, कान आसून कान नातल्ले बरी, एक असायकपणान ती थंयसर उबी आसली. जेजूची 8 भेटे ती आपल्या दोळ्यान पळयताली. आनी 3 वरार जेजू
बापा म्हजो आत्मो तुज्या हाती उपसून दिता म्हणून तकली बागोवन मरता नाही मोरी थंयसर कुर्सामळी उबी आसली. तेजें काळी सगळें बेसां जाल्लें, तें चिप्पूड चूर जाल्लें आनी ती निर्जीव कोडू देवून तिचे उस्क्यार दितना ती सगळी पिगळ्ळी, सगळी ती कंगाल जाली. पूण जाल्यार तिणें देवा थंय आशिल्ली पातयेनी सोडूंक ना, देवा थंय आशिल्लो भावार्थ सोडूंक ना आनी देवा थंय विश्वासीपणान ती रावली. भुरग्यापणांत तावन मराबऱ्यांत देवा थंय विश्वासी जाली आनी म्हणाली आपले सोम्याची चरण दसी. वय म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो, मुरये थंय सरस्परा देवान देखलो एका रितीचो भावार्थ, एका रितीचे पातयेनी, एका रितीचो विश्वास देखून मरी जावं पावली संतोश देवा पासो. कित्याक मरये मुखांतर सर्गेच्या देवाचें योजन संवसारी हाडचें काम तिथे थंय जारी जालें. मरी जालो संतोष जेजू क्रिस्ताचो. कित्याक मरी म्हळ्यार तबेरनाकलांत 9 म्हयने वस्ती जावन ह्या संवसारा येवचें भाग्य ताका फोव जालें. मरी जावं पावली संतोष पवित्रात्म्याचो. कित्याक तिचे थंय मरये थंय पवित्रात्म्यान देखलो खरो भावार्थ, खरो पातयेनी आनी खरो विश्वासीपण. आनी ह्या विश्वासीपणा लागून सगळें जिवीत कल्तिकायन ती जियेली. आपली सोम्याची चरण दशी तुज्या शब्दा प्रमाणे म्हजे थंय जावं. वय म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो, असलो हे भावार्थ, असले पातयेनी, असले विश्वासीपण, असले कलतेपण आमचे थंय रुतां जावंक जाय आनी आमी सर्गीच्या राजा सोडूंक जाय म्हणलो शेवट मरयेचो आयच्या दिसा मरी आज आमकां दिता. दुसऱ्यान म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो, आज आमी प्रकृतीचें फेस्त आचरण करता. प्रकृतीचें फेस्त तुमी जाणात कोरोनाच्या आकांताच्या काळार आमकां भलायकी दिवंक आसरो जावन आसली एकच एक जावन आसा प्रकृती. प्रकृतीन दिवचें वारें ऑक्सिजन. कोरोनाच्या आकांताच्या काळार आमकां हर एकल्यांक गरज पडलें ऑक्सिजन. प्रकृती म्हज्या मोगाच्या भावडीनो, प्रकृती विणे आमचें जिवीत ना. आमचे विणे प्रकृती आसूंक पुरो, पूण प्रकृती विणे आमी जिवंक असाध्य. देखून आज आमी खाता, आज आमी जियेता, आज आमी भोंवता, आज आमी आसां जाल्यार प्रकृतीचें वर्तें देणें म्हज्या मोगाच्या भावार भयणीनो. मनशा लागीं कितलोय दुडू आसत, कितलीय भांगर आसत, कितली आस्त बदीक आसत, पूण तें दुडू, तें भांगर, तें आस्त बदीक ताचें जिवीत जायना, ताचें जिवन जायना. ताका पोट भरिचें जाल्यार कांय तरी गोवंगी, कांय तरी बातगी जायची किर्लसय पडटा. देखून ताणें कांय खाताना पोटाक शीत गी, चपाती गी, कांय तरी ब्रेड गी, कांय म्हणी खायचें पडटा आनी सगळें भुंयच्या त्या भुमींत जाल्ल्या दाना वरवीं जावचें जावन आसा. देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, जर तर भुंयचेर पीक पिकना जाल्यार मनशाक जिवंक साथ दिना. जर तर भुंय आपलें पीक दिना जाल्यार, जर तर भुंय आपण पावस दिना जाल्यार, भुंय आपल्या मातयेंत सारें ईट दिना जाल्यार, भुंय आपल्या मातयेंत तावन पीक आमकां दिना जाल्यार आमी जिवंक साथ दिना. म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो, उडास काडया ते दीस आमच्या ल्हानपणाचे. आमी सकाळीं उठून कोसतल्या, आमी मातयेन लोळटल्या, रेड्या सांगाता पाड्या सांगाता आमी मातयेंत एक जातल्या, बी ओमतल्या, नेज लायतल्या, उपरांत पसवल्लें पिकल्लें भात लुंतल्या आनी तें बडयतल्या, वाऱ्यार दितल्या, तें आसूडतल्या, गुणयेन भरतल्या, मिल्लाक व्हरतल्या, तांदूळ नाटल्या वा घरास उकोंड मुसळांनी कांडून तांदूळ कर्ण आमी जेवतल्या आनी बाजारां विकून हेरांचें पोट भरतल्या. आमची कृशी, आमची रांदोय जावं पुरो विविध नमुन्याची रांदोय आमी सगळी कर्ण संतुश्ट जातल्या. आजुनी आमी तेंच हांव अवलंबून आसा. म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो, कोरोना लॉकडावन जाल्ल्या संदर्भार एक हप्तो आमकां भायर येवं नातलें, हप्त्याक 1 पटी 2 पटी आमकां सोडटले आनी ह्या वेळार आमी बाजारांत मार्केटींत लायन लागतल्या, महिला गटले लायन. कित्याक रांदवय काणूच्याक, ग्रोसरी काणून घेवच्याक, सामान काणून घेवच्याक अंगडी मुखार आमी रावतल्या. प्रकृतीन दिल्ली मासली घेवंक आमी लायनीर रावतल्या, साल करून रावतल्या. वत म्हूण आमकां फिकीर नातली, फकत आमच्या पोटाक दिसपडटो ग्रास मेळ्ळ्यार पुरो म्हणून आमी अत्रेगान पतींक काण घेवन तयार रावतल्या. भुमीन दिल्लें, प्रकृतीन दिल्लें सगळें मार्केटीक आयिल्लें आसात. थंयसर रांदोई जावंक पुरो, फुलां जावंक पुरो, फळां जावंक पुरो, मासली जावंक पुरो, मांस जावंक पुरो आनी खंयच्या रितीचो ग्रोसरीचो सामान जावंक पुरो. म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो, प्रकृती जावन येता. देखून ही प्रकृती आमकां भोव गरजेची. हे प्रकृतीचो मोग आमी करी जाय. पूण मनीस स्वार्थी जाला. आदी उळवोवने वडया भुंय कोस्तलो सुद्दां न्ही म्हणून कानून हाडलें, भूसुदारणा कानून हाडलें. कित्याक कस्ततेल्या दुबळ्या त्या सगोळीकारांचे हाल पळोवन, दुर्गत पळोवन इंदिरा गांधीन हें कानून हाडलें
अंदून हाडलें आनी पालवून गेल्ल्यो राण्ण्यो परत जळश्यो आनी त्या जळच्या राण्णेर त्या कांय तरी शीत कांय तरी पेज जावचें बरी केल्लें आनी जायत्याची पोटां भरलीं आनी जागे तांच्या नांवार जाले आनी तांणी थंयसर त्या जाग्यार कृशी केली भाताची कृशी केली माडयेची कृशी केली माडाची कृशी केली केळंब्याची कृशी केली पानाची कृशी केली नमोनमनीची कृशी केली आनी कांय तरी विक्राप केलो भुरग्यांक शिकयलें भुरग्यांक परगांवां धाडलीं भुरग्यांक कृशी नाका जाली भुरग्यांक बेळें नाका जालें भुरग्यांक कश्ट काडूं नाका जालें भुरग्यांक वावट काडूं नाका जालें देखून परगांवांत आसलीं भुरगीं परगांवांत काजर जालीं सेटल जालीं आनी आवय बापूय म्हणाली ती भूंय विका जल्म दिल्ली जिवीत दिल्लें पोट भरिल्लें शिकाप दिल्ली भूंय विकली आनी ती शहरांनी बिल्डिंगार व्हड ऊंच माळयेंनी वचून रावलीं म्हणजे मग अशें भाव भयणीनो भूंय घेतिल्ले दलाली एजंट्स कितें म्हणटात ब्रोकर्स रियल एस्टेटवाले ती भूंय तांणी कृशी भूंय आसली कन्वर्ट करून ती कमर्शियल केली आनी उपरांत सायटांक करून विकली 5 सेन्स 10 सेन्स विकली तांणी पयसो केलो कृशीची भूंय परिवर्तन जाली आनी कमर्शियल जाली रेसिडेन्शियल एरिया जाली आनी थंयसर पडले इंटरलॉक्स थंयसर पडले ग्रायनेट थंयसर पडले सिमीट थंयसर पडली कॉन्क्रीट आनी भूंयचें उदक पावसाचें उदक थंयसर रमनातले बरी थंयसर सुखी दाडा येयली म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आज खंय गेल्यार आमकां कॉन्क्रिटीचे रोड दिसतात खंय गेल्यार इंटरलॉकाची सुवात दिसता खंय गेल्यार आमकां डांबराची सुवात दिसता खंय गेल्यार आमकां सगळें दिसता पूण उदक थंयसर भुमीक जिरनातले बरी आमी पळयता देखून आज 1000 फीट बोरवेल कोंडल्यार आमकां उदक ना आज आमच्या भुमीचेर तितली कृशी जायना तें बेळ्यान जायना म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो प्रकृती आमच्या फायद्याक आमी वापरल्या प्रकृती आमच्या स्वार्थाक आमी वापरल्या प्रकृतीचो नाश आमी केला देखून थोडे फावटी आमी असलो परिणाम भोगता म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो आज कोरोनाच्या आकांताच्या काळार आमकां व्हडलीं बांदपां व्हडलीं हॉलां व्हडलीं पुंतळां व्हडलीं संभ्रमां व्हडलीं काजारां व्हडलीं संभ्रम व्हडलीं कार्य आमकां उपकारा पडोवनात आमकां उपकारा पडली फकत एक संगत प्रकृती मात्र भूंय दिल्ली ती दानी भूंय दिल्लें तें खाणा वरवीं भूंय दिल्ली ती फुलां फळां मासली मास मात्र आमकां गरजे पावली सोडल्यार उरलें कितेंत गरजे पावोंक ना म्हणलें सत ह्या वखदां आमी जाणा जावंक जाय आनी ह्या फुडें तरी आमी कृशेक म्हत्व दिवंक जाय ह्या फुडें तरी आमी प्रकृतीचो मोग करूंक जाय ह्या फुडें तरी भुमीक आमी रेस्पेक्ट गर्व दिवन ती सांबाळूंक जाय म्हणलें सत आमी हांगासर जाणा जावंक जाय तिसऱ्यान म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीन आमी नियाळटा हांगासर आज चलये भुरग्यांक आमी मान आनी गौरव दिवचें मुली जल्मली अन्नान जोकीच्या कुटुंबां जल्मताना तांकां मस्त दूख बगलें जावंक पुरो एक चली भुरगीं आदींच्या काळार एक चले भुरगें जल्मता म्हणटाना एक चेडूं भुरगें जल्मलें म्हणटाना कुटुंबाच्या सांद्यांक बेजाराय भोगची आसली आवय बापाय बेजाराय भोगची आसली कित्याक म्हळ्यार ताका ल्हान व्हड करी जाय ताका शिकाप दिजे पुरो करी जाय उपरांत काजर दितना दोती दिजे भांगर घालीचे पुरो घालीचे सक्कडी दिजे देखून तांदूळ चेडवांत आमकां लाभ कांय ना नुकसानंत देखून चेडूं कोणाक जाय म्हणलें चिंताप आसलें आतांय थोड्या जातींत असलें चिंताप आसा म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो पूण आमच्या धर्मांत तें ना आमी चेडो जावं दी एकच लेखान पळयता आमचे तीन दोत भांगर दिवची रीत रिवाज आतां गेल्या आतां ना कितेंय घालता जाल्यार मोगान आमी घालता पूण म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो पूण चलया भुरग्यांक मान आनी गौरव दिवंक आमी जाय तुमी पळयतात ह्या दिसांनी जायते कडेन रेप जावचें एकल्या चलयेक 4-5 जाणांनी सामुहीक रितीन अत्याचार करचो जावं पुरो दिल्लीन जाल्लीं घडीतां जावं पुरो इतर हैदराबादान जाल्लें घडीत जावं पुरो आमच्या मैसूरांत जाल्लें घडीत जावं पुरो संवसाराच्या विविध कोणशांनी जायतीं घडितां जातात जायत्यो स्त्रियो जायत्यो चलयो भुरगीं आज ह्या अत्याचाराक ह्या रेपाक वळख जातात थोडीं सांगतात थोडीं सांगिनात थोडीं गुप्ती रावतात पूण हर एक चली वा चली वा चेडूं वा स्त्री एका ना एका रितीच्या असल्या कठीण क्रौर्याक वळख जातात आपणाचे कुशेवेणे अत्याचार
तांचेर जुलूम चलयतात म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो. चलयेक स्त्रियेक आधुनीक दृश्टेन एका खेळाचे वस्ती बरी पळयतात. खंयचें ॲड पळया तुमी, खंयचें फिल्म पळया, खंयचेंय तुमी एक नाटक पळया, खंयचोय एक ड्रामा पळया, खंयचें एक सिरियल पळया, त्या हर एका संगतेंत चली एक खेळाची वस्त, चली एक खेळाची वस्त, मनोरंजनाची वस्त, अर्दे कुरें वस्तूर घालून ताका नाचोवन पयशे करची एक संस्कृती थंयसर आमकां दिसून येता. म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो, म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो, हर एका चलयेंत एक काळीज आसा, हर एका चलयेंत एक मन आसा, हर एका चलयेंत आपलीच बगणां आसात म्हणलें आमी विसरूंक नजो. हर एक चली देवाच्या रचनेचें मुकुट, देवाच्या काकुळतीचें मुकुट, हर एक चली जावन आसा देवाचे रचनेचो एक वांटो. आपल्या सरक्याच्या आनी स्वरुपाचो जावन देवान चलयेक रचला म्हणलें आमी हांगासर विसरूंक नजो. मोरी एक चली आनी देखून देव चलयांक गौरव दिता, मान दिता आनी चलयोय दादल्या संगी समाज म्हणलें आमी मानून घेवंक जाय. आमच्या कुटुंबांत चले भुरगे जाल्यार आमकां बारीक कोण डेटाचे चल्या भुरग्यां जावन आमी कामूच करयना. आमी वस्तूर धुवोवचें चलयांक करना, घर जाण पुसोवचें चलयांक करना, आनी कितेंय आळेन वांटूंक आसाय वांटोवचें चलयांक करना, उदक काडोवचें चलयांक करना. आनी शिरके भुरगे पांयार पांय घालून बसोवन मोबायलार खेळून आसतात. आतां बॅट घेवन खेळूंक येतात आनी सकाळीं गेल्ले सांजेर फाटी येतात. पूण चलयांक आमी विचारना कितें लेट जालो रे, खंय गेल्लो रे म्हणून विचारना. चलयेक अर्दो घंटो लेट जाल्यार खंय गेल्लो गो, कालें गेल्लो गो म्हणून विचारता. तफावत करता आमी आमच्या कुटुंबांत चलयेक आनी चल्यांत तफावत करता. चलयेक फावो तो मान दिना, गौरव दिना, फावो तें मोग दिना दोडेपोटी, ताका उठ बस करता. पूण चलयाक आमी तशें करना. म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो, तें करचें सारकें न्ही. चली आनी चलो एकच समाज म्हणलें आमी हांगासर मोतीन दवरूंक जाय. दोगांकी मानान आनी गौरव आमी सांबाळूंक जाय. चवथ्यान म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो, कुटुंबाचें फेस्त आज आमी आचरण करता. कुटुंबाचें फेस्त आज आमी नवें बेजार करतले उपरांत नवें बेजार केल्लें भात आमी व्हरून घरा व्हरतले. कुटुंबा संगी सांगाता बसून आज सिरेतेर बसून जेवतले. चडावत आदीं कितें आसलें, आमी मातयेची धर्ण सिरेते घालून आमी धरणीर बसतले. ओट्ट बसून आमच्या मालगडो घरचो येजमान बापय तें भातां सोलनो ओर्नांत घालून गी, आळून तेंट्यान घालून गी आमकां दितालो. ताचे पयलें मागणें म्हणटालो आनी वडातो ल्हाना पर्यंत सगळ्यांक हें नवें आमकां पिवंक दिताले. उपरांत सांगाता बसून आमी जेवतले. परगांवांत आमचे भाव भयणी आसा जाल्यार कुटुंबाचे संदे आसा जाल्यार तांकां एनवलपान घालून तें आमी पोस्ट करून धाडटले. आनी अशें कुटुंबाचो संबंद आसा करतले. आजुनूय आमी हें फेस्त आचरण करता. परगांवांत आज नवें धाडची गरज ना, तांकां थंय मेळटा नवें, आज हांगासर नवें थंयसर पावता. पूण जाल्यारय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, आज आमी मोबायलांत विडियो कॉल करून तांणी आमी हांगा जेवचें तीं पळयतात, तांणी जेवचें आमी पळयता. आमी पयस आसा जाल्यारय आमी माध्यमा मुखांतर आज एक जाल्या. पूण आज आमी आचरण करतना आमी कुटुंबाचो म्हत्व समजूंक जाय. कुटुंबाचो म्हत्व समजूंक जाय. आवय बापाय मदलो संबंद, भुरग्यां आनी आवय बापाय मदलो संबंद आनी भावा भयणी मदलो संबंद आमी जाणा जावंक जाय. एका मनाचे काळजाचे जावंक जाय. कुटुंबाच्या अभिवृद्धी खातीर, कुटुंबाच्या संतोशा खातीर, कुटुंबाच्या समाधाना खातीर, कुटुंबाच्या एकवटा खातीर हर एका संद्यांनी वावरूंक जाय. आनी कुटुंब जावन आसा देवान दिल्लें वर्तें देणें. कुटुंबांत आमी हर एक जोड घेता, मोग जोड घेता, मैपा जोड घेता, जोडदोड जोड घेता, बोगसाणें जोड घेता आनी देवाची काकुळत जोड घेता, देवाचें बेसांव जोड घेता, मलगड्यांची बेसांव जोड घेता. आनी हें कुटुंब गरजेचें. देखून कुटुंबाच्या संद्यांनी आयच्या दिसा सांगाता मेळोवन देवाक अर्गां दिवन प्रकृती दिल्ल्या पासून प्रकृतीच्या बेळ्या पासून आमी अर्गां दिवंक जाय. म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, आज हें प्रकृतीचें फेस्त आमी आचरण करतना आज हांगासर नवें बेळें आसा. सप्टेंबर ऑक्टोबर म्हयनो आयलो म्हणटाना सुगी दाड पडलेल्या एप्रील मेच्या त्या भुंयत जुनान पावस पडलो आनी भुंय सगळी भिजली. सगळीं घरांनी कृशी केली आनी कृशीचो फळ जावन सप्टेंबर ऑक्टोबर म्हयन्यांत प्रकृतींत प्रथम बेळें जाता. आनी हें बेळें घेवन देवाक आमी अर्गां दिता आनी देवाची स्तुती करता आनी सांगाता मेळून हें जेवता. जावं पुरो आमी क्रिस्तांवां मात्रणी, आमच्या क्रिस्तांव भाव भयणी तीं पुरवांच्या दिसा 10 तारखेर तीं तांची चवथी फेस्त आचरण करतना तीं प्रथम बेळ्याक देवाक अर्गां दितात आनी घरा सांगाता बसून नवें जेवतात.
कांय थोड्या दिसा फुडें केरळाचें थंयसर ओणम फेस्त जालें. ह्या संदर्भांत तांणी प्रकृतीक अर्गां दिलीं. नवें बेळें सांगात जेवचें फेस्त तांणी आचरण केलें. जावं पुरो तमिळनाडांत पोंगल जावं पुरो आनी इतर जायतीं फेस्तां आसात प्रकृतीचीं. देवान प्रकृती दिल्ल्या पासून प्रकृतीच्या बेळ्या पासून अर्गां दिवन हें फेस्त आचरण करचें एक रिवाज. आज म्हण ती फेस्त असलेंच एक आचरण करतना नव्या बेळ्या पासून आमी देवा अर्गां दितना कुटुंबां सांगाता आमी जियेता. देखून कुटुंबा मदलो संबंद आमी दोट्टो करूंक जाय. कुटुंबाच्या सदांय एकामेकांक आमी वेळ दिवंक जाय. चडावत आज कुटुंबांत एक आवय कडेन मोबायल, बापाय कडेन एक मोबायल, पुता कडेन एक मोबायल, धुवे कडेन एक मोबायल, एकेका मोबायलार गुप्त आसतात. पूण एकामेकाची बोगणां एकामेकाची आशा व्यक्त करूंक वेळ ना. बापायन पुताक मोबायला मुखांतर गूड मॉर्निंग करचें, आवयन दुयेक मोबायला मुखांतर गूड मॉर्निंग करचें, पूण थंय तो मुखामुख आसल्या जाल्यार तोंड दिवन गूड मॉर्निंग म्हणचें ना. असलें थोडे फावटी मस्त उणें जाल्लें दिसून येता ह्या दिसांनी. प्रगती जाल्या संवसारांत, कुटुंबांनी प्रगती जाल्या, पूण थोडे फावटी आमची बोगणां थोडे फावटी उसारूंक आमकां वेळ मेळना. असल्या संदर्भार आमी एकामेका थंय मस्त उलयसय, आमची बोगणां आदशाल पाशाल करीसय. फकत माध्यमा मुखांतर मात्र न्ही, माध्यमांत तम्मेतेर जावचें न्ही. मोबायलार, वॉट्सॅपार वा इतर फेसबुकार वा इतर लॅपटॉपार, कंप्युटरार, टीव्हीर आमी मग्न जावचें न्ही. बगार आमी कुटुंबा संबंदाक प्रामुख्यता दिवंक जाय म्हणलें सत आमी जाणा जावंक जाय. पयलीं आदल्या घरांत आदल्या कुटुंबांनी आमी आबाक आब म्हणटाले, बापायक आन पप्पा वा बाब म्हणटाले, भावाक व्हडल्या भावाक धाट्टू म्हणटाले वा आनी बाप्पू मावश्यो म्हणटाले आनी आकय मामू मामी म्हणटाले. आनी असले संबंद आमच्या उतरांनी आमी दाखोवन दितले. माम म्हळ्यार आवयचो भाव, बाप्पू म्हळ्यार बापायचो भाव, आकय म्हळ्यार बापायची भयण, मावशी म्हळ्यार आवयची भयण, अशें आमकां संबंदांत कळटालें. आतां हर एका भुरग्यांक अंकल, बाप्पूय अंकल, मामी अंकल, आनी मासलेचो मापली अंकल, आनी कोणी आसा जाल्यार तोय अंकलत, आनी आंटी, मासलेचे मोगरले आंटी, मावशी आंटी, मामी आंटी, सगळीं आंटीत जातात. संबंद कळना म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो. आमच्या कुटुंबांत भुरग्यांक तसलो संबंद आमी शिकोवंक जाय. संबंद हर एकल्याक जनरल रितीन अंकल आंटी म्हण आपोवचें न्ही. बघा तांकां बाप्पो गी, मावशे गी, मामी गी म्हण अशें आपोवंक जाय. तो तो संबंद दोट्टो जाता. असल्या चिंतपांनी आज फेस्त आचरण करतना मुरयेम्याची मसत मागया. मुरयेम्याची मसत मागून आमच्या प्रकृतीचो मोग करया आनी प्रत्यरितीन प्रकृती उरोवच्या दिशेन वावुरया. तशेंच आमच्या चलया भुरग्यांक मान आनी गौरव दिवया. आमची कुटुंबां भाग्यवंत करूंक पेसाडया. तशें मोरी माय कुटुंबांत जिवन वागोवन सर्गेच्या राजा सुमकोन गेल्ली ती आमकां आपल्या आशिर्वादांनी भरूं दी. असलें भाग्यवंत कुटुंबाची बी जिवन सर्गेच्या राजा सुमकोवंक आमकां आदार दिवं दी म्हूण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळा मागया. आमेन. उबी रावया म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो. आज कुटुंबाचें फेस्त आमी आचरण करतना आमच्या कुटुंबांत आशिल्लो भावार्थ आतां मुसारया. सगळीं सांगाता म्हणया. सतमंतान देवाक, सर्पद्वेदारा बापाक, सर्गांनी पितुमीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक, आमच्या सुम्या जो पवित्र आत्म्यावर गर्भे समोलो, अवंकार मर्यादान जल्मलो, 5 बिलगांनी कोसुसले, ताका कुर्सा जोडलो, तो मेलो जगाने गेविलो, तो मदल्या मदें देवलो, तिसऱ्या दिसा मेरल्यान तो परतून जिवान जालो, सर्गार सोडलो, सर्पद्वेदार देवापाच्या उजव्या बसला, थंय तांचव्यांनी मेरल्यान ती मैसूर येतलो. सतमंतां पवित्र आत्म्याक कतुली पयस बी भक्तांचो एकतार पदकाचे भुगसणे कुडीचें जिवनपण ससनाचें जिवीत. आमेन. मुगळ भाव भयणीनो, मुरयेच्या जल्म दिसा आनी नवे जेवणच्या ह्या दिसा देवाची विचित्र कृत्य आमचे थंय नियाळण ताच्या पुताचे जो मुखांतर आमची प्रार्थना सर्गेच्या बापा मुखार आमी दवरया. तुमची जबाब बापा आमचे प्रार्थना आयक. बापा आमचे प्रार्थना ऐक. मुगळ बापा आमच्या पवित्र सभेच्या मुखेल्यांनी मुरयेची देख घेवन तेच्या पुताचे जोचे स्वार्थ सगळ्या संवसारा प्रगट करूंक तांणी मिनत घेशें आमी मागता. बापा आमचे प्रार्थना ऐक. मुगळ बापा आमच्या समाजाच्या मुखेल्यांनी मुरये बरी निस्वार्थी सेवेन आमच्या समाजाच्या उदरगते खातीर वावरूंक तुजी कृपा तांकां दी म्हूण आमी मागता. बापा आमचे प्रार्थना ऐक. मुगळ बापा आमच्या शेतांनी तुवें केल्ल्या विचित्र कामां पासून तुका आमी अर्गां दिता. आमच्या गांवच्या सर्वांक तुजो दिसपडटो ग्रास दी. कृशी करतल्या हर एका कृशिकांक तुज्या बेसांवांनी भर तांच्या वावटी सुफळ तेच मापान ताका लाभय. तशेंच आमच्या भारतांत रैत विरोध आशिल्ल्या कानुना विरोध चळवळी करतल्या सर रैतांक
जैत लाभय म्हण आमी मागतां. बापा आमचे प्रार्थना ऐक. मगळ बापा आमच्या कुटुंबाचेर तूं तुजें बेस सांगूंक घाल. परगांवांत आसच्यांक राख आनी सांबाळ. तांच्या कामांत भद्रती फोव कर. आदल्या वर्सा आमचे संगी आसून ह्या वर्सा आमचे संगी नांत देवादीन जाल्ल्या सर्व कुटुंबाच्या सण्यांक ससान विशव लाभय. आनी आम्हा समेस्तांक तुज्या रासांत सूख भोगूंक आमकां एक दीस फावो कर म्हण आमी मागतां. बापा आमचे प्रार्थना ऐक. मगळ बापा ह्या फेस्ताच्या संभ्रमाक 9 दिसांचे नोवेन आदारण फेस्ताक फुलां हाडून मुरयेच्या जिणे वरवीं आकाशीत जाल्ल्या सर्व भुरग्यांक तशेंच युवा जाणांनी तांचें जीवन एका फुला बरी निस्वार्थी मनोभावान भरलेलें आनी हेरांक संतोश दिवचें तसलें कलतेपणाचें कर म्हण आमी मागतां. बापा आमचे प्रार्थना ऐक. मगळ बापा पिडे शिडेन वळवळच्या कोरोना पिडेच्या आकांतांत संपडलेल्या आनी समेस्तांनी कश्टाच्या जिवेंत संपडलेल्या आनी विविध सवयांक वायट सवयांक बली जाल्ल्या सर्व आमच्या भावा भयणीचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. तांकां सुडका सोडून लाभय. तांचे जिवीत संतोशाचें समाधानाचें तृप्तेचें कर म्हण आमी मागतां. बापा आमचे प्रार्थना कुटुंबांत ना समाधान आसून कश्ट आसून विविधतेचे समस्या आसून एका रितीच्या बांदपासान वळवळतल्या कुटुंबाक तुज्या पुता मारिफात सुडका सोडवून लाभय म्हण आमी मागतां. बापा आमचे प्रार्थना एक घडी बरदोळे दांपी आमच्या खासगी गरजां खातीर मागया. जे कोणा मागतान बसिलान सुगडा आसकडया तांचे बसवत आमी मागया. सर्गींच्या भोव मोगाळ बापा ओंकार मेळ्याच्या जननाच्या दिसा आमी केल्ली ही प्रार्थना तूं देन आयक. आमच्या यात्रेक जिणेक कितें गरज आसा तें तूं जाणाय आनी तुज्या पुता जेजू मारिफात उदारपणी आमकां तें तूं लाभयताय म्हूण आमी तुज्या लागीं मागतां. तुज्या पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जिवच्या तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. आणि वाईन बापा तू स्वीकार कर. मासारतन ख्रिस्ताच्या रूपांतर कर. मोरये परी जीवन आमचे तुका भेटयता. जीवन आमचे पावन कर म्हूण आमी परता. तुझी उतरां आयकूंक कुर्बेस्त आमकां कर. तुजी खुशी पाळू कुर्बेन आमकां भर. पेल्या सेवेची उदार आमकां कर. मरयेचे आदर्श घे धैर्यान आमकां भर. म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें न्ही तुमच्या हातांतलें पवित्र बलिदान सरपदवेदा देवा मानता तसलें जावं म्हण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नक्क्या पयस जादा सर्विस्पोर म्हणून घे. भोव मोगाळ बापा आमच्या देवा व्हडा मोगान अंकुवारीच्या कुसव्यांत आमचे मनशा सैम घेतलेल्या तुज्या पुतान आपल्या आवयचें अंकुवारपण विबाडूंक ना पूण तें पवित्र केलें. तसो तुजो पूत जेजो आमकां पातकांच्या सर्व बंदपासांतली निवारून दिसान दीस अदीक पवित्र करूं आनी ह्या वेळार आमी करता तें आमच्या जिणेचें समर्पण आपल्या समर्पणांत घेवन तुज्या मुखार व्हरून पावूं हें आमी मागता त्याच क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवा दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारांनी शासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वासू फावो हो काय दोनी तिसो आनी आमच्या फैद्यासो. भगेवंत नित्य ओंकारी मरये मायेच्या जल्माच्या या परबे दिसा आमी तुका नमान करताना
एका तळ्यान आमी तुका वाखणता तुका वंदिता तुजी कीर्ती परगडता आपल्या ओंकारपणाचे वडवीक सांबाळून पवित्र आत्म्याच्या कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासणी प्रकाश तिने संवसारा फांकयलो तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी ताचे उदेशी देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दळबाब तुजी तोर महिमा वाखणतात तांचे संगाती आमचे ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता Povit, 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 दळपारसो सर्वेस पोरतो सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवा उत्सर्गी तुका जय उत्सर्गी तुका जय उत्सर्गी तुका जय उत्सर्गी तुका जय सर्वेस पोराचे नावी येता ताका जय उत्सर्गी तुका जय उत्सर्गी तुका जय उत्सर्गी तुका जय उत्सर्गी तुका जय मगळ भावानो भयणीनो भोव पवित्र घडी आतां आमी संभ्रमता कुटुंबाचें फेस्त प्रकृतीचें फेस्त आचरण करच्या ह्या वखदां आमची कुटुंबां आमची प्रकृती सुमेच्या जेजू क्रिस्ताच्या कुडी रक्ताक समर्पण दिवया थंयसर समृद्धी संतोष समाधान वळोवन येवं दी म्हूण मागया बापा कुरोस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची तुझ्या पवित्र आत्म्या धाडून ही नेणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कुडानी रगा आपलेस कुशेन कसमारान सोसूंक वेचे आदी तणे मुंडो घेतलो तुका दिन वसून तो मोडलो तो आपल्या सांग दिलो आनी म्हळें हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी कया ही म्हजी कूड तुमचे पासोत समर्पूंची तेच परी जेवाण जात ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सांग दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतले पियेया ही म्हज्या रक्ताची कास नव्यानी सासणी कराराचे हे रगत पातकेचे बक्षणे मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत ते वरवतले हे म्हज्या उगडा साकरा बवड तसो गुठ परगटुया
जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणसो पुनर्जीवनपणासो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत सोंड आनी श्रुणीची काल्स तुका समर्पित तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडर सेवतल्या हांव समेजता पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा केबरे तुमेचेर विस्तारलेली तुज्या पवित्र सभेचो उडास करी. फ्रांसीस आमच्या पापा साहेब पिटर पौल आमच्या गुवळी बापा आनी सगळी याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवो सुदूर मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकूळट कर. तांकां तुजी इस्तगतींत अंतरलेल्या समेस्तां तुजे परसळीत मुखामळपण फोव कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अवंकार मरे देवाच्या माया संगती तिसपती बागेव जुजे बागेव धर्मदुता बागेव जुतात देव आनी सर्व काळी तुका मारवल्यान ते सगळे भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांठोदी तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू संगता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सरपदवेदार बाप्पा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन आमेन आमेन. आमची सुडवंदराची आचना मतीन दवरना आमच्या कुटुंबा पासोत प्रकृती पासोत सगळ्या भुरग्यां पासोत आनी प्रतिरितीन बरी माहिती असो बाबार्थ आमचे थंय जिवाळ जावच्या पासोत देवा स्वादार आनी कृपा मागोवन सुमेन शिकलेल्या मागणी सांगाता मागे. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुझे रास आमकां येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे इस्पिलेल्या आमचे तांव तशें आमची पदकां बगोस आनी आमकां ताळणें पडोवं दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतले विघ्नांतल्यान वरांतले पिळशेडेंतले आमकां निवार. देगृणी जिवितान समाधान संतोष आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमचे सोडून राज जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोबर शानत रेखतेल्यांक आमकां तुज्या उदारका कुळतीन सर्व पातकांतले सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. राजबडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूता म्हणी तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबर्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ. तूं जेत आनी राजवड चलयताय ससनाच्या ससना. आमेन. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. माय मग सुगुर्तू जावन एकामेकाक आमी शांती दिवया. देवाची शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमचे काकूट कर. देवाची शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमचे काकूट कर. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी. आमकां शांती दी. सगळी आमी दिमी घालया हांगा पळया. ही जावन सचिवंत देवाची शिडी आम्हा सुमेस्ताच्या मोगान बरोवन मनीस जावन अवंकारमयाच्या उदरी जल्म घेतिल्ली प्रकृतींत जियेल्ली प्रकृतीचो मोग केल्ली सगळ्या भुरग्यांक मानान आनी गौरवां लेखिल्ली तांच्या हक्कां खातीर वावुरलेली कुटुंबांत जिवन कुटुंबाचो संतोश जाल्ली कुटुंबां बागेवंत केल्ली. आमी सर्वांनी असलेंच जिवी जिवंक दितात ती येशळीच्या जेवणाका पयलेली आमी सर्व सुभागी. सुमिया तुवें म्हजे भितर भाग म्हाका भोवना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका बरी भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कुडन रगत म्हाका ससनाच्या जिवितांत सांबाळूं. आमेन. मगळ भाव भयणीनो क्रिस्त प्रसाद असो वेळो माध्यम मुखांतर मिसां भेटयतल्या सर्व भाव भयणींक कुमगार सेवचे भाग ना
पूण आत्मीक रुपान सोम्याक आपण सुकन घेवचे प्रयत्न करया. अत्रेक असो कुमगार आमी सेवया. जेजुराया वंदन तुका आयला या काळजान म्हज्या. काळीज म्हजें बिडार तुजें जावं दी तें मंदीर तुजें. सगळीं दळबार सांडून तूं मुनीसालो. कुर्सार मोरून बापाक बलिदान भेटयले. संवसार सरासर सदां काळ रावच्या पोवीस सक्रामेंत घडलो. जेजुराया वंदन तुका आयला या काळजान म्हज्या. काळीज म्हजें बिडार तुजें जावं दी तें मंदीर तुजें. प्रार्थुया. प्रितीच्या भोवमोगाळ बाबा आमच्या देवा, आयच्या दिसा जल्मली भाग्यवंत ओंकार मोरी अख्ख्या संवसाराचो बरवसो आनी मनशाच्या सोडूनेचें फांतें म्हूण आमी वळखता. देखून दिनवासी आनी संतोश बरीत काळजां तिचे वरवीं मनशा सैमान आयिल्ल्या तुज्या पुताक हुंड्या आनी दाखवायनाच्या रुपान आमी सेवला. तिच्या आदारान जेजू क्रिस्ताक अत्रेगून सोदूंक बाबार्थान ताका आपलो सोडवणदार म्हूण मानून घेवंक आनी ताच्या एकवटान सदां काल जिवंक समेस्त मनशां फावो कर. प्रकृतीचो मोग करून ती प्रकृती राखून सांबाळूंक, स्त्रियां चलयांक गौरव आनी मानान लेखोवंक, कुटुंबांत भाग्यवंत कुटुंबाचें वातावरण रुपीत कर. त्या प्रमाणे आमची कुटुंबां भाग्यवंत करूंक आदार दी म्हूण आमी मागता. त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. मोगळ भाव भयणीनो भोव अपुरबायन भक्तीपणान हे मिसाचें बलिदान वांटेली जाल्यार तुमकां समेस्तांक हांव अभिनंदन पळयतां. देव बरें करूं म्हणटा. आनी तुमकां आनी तुमच्या कुटुंबाच्या सन्यांक परगांवांत तशें गांवांत असले हर एकल्यांक बागी संतोश बरीत मती फेस्ताचे उल्हास पळयतां. विश यू व्हेरी हॅपी फीस्ट टू यू म्हणटा. ह्या संदर्भात देव बरें करूं म्हणटा. भाव मॅक्सी भाव अपुरबायचें संगीत दिल्ल्या तुका देव बरें करूं. भयण विल्माक तशेंच भाव जॉयसनाक मिसावाचें मांडावळ केल्ल्या तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच हे मिसाचें चित्रीकरण करून माध्यम मुखांतर तुमी पळयचें म्हणल्यार वरत्या दिशेन सेवा दिता दिव्यवाणी लाईव्ह यूट्यूब चॅनल. तुजो प्रबंधक मनेस्त विनोद गंगुळ्ळी आनी अविनाश गंगुळ्ळी ताचे कुटुंबा सर सन्यासो मनपूर्वक उपकार बावडता. देवाचे आशिर्वाद मागता. मगळ भाव भयणीनो, फाटल्या 2 वर्सांत हांव निरंतर आमी तुमचे खातीर मिसाचें बलिदान भेटयता. तुमचे खातीर मागता. आमचे खातीर मागा. फुल्ली फुलाची पाकळी फेस्ता संदर्भात तुमकां दिवंक कशी मौन आसा तर ह्या अकावंट नंबरार तुमी धाडा. तुमचे खातीर खंडीत आमी मागता. तुमच्या सहकाराक तुमकां देव बरें करूं. आतां आमी आशिर्वादीत केल्लें आमी आतां आमचे मुखार आसचें हें नवें बेळ्ळें आशिर्वाद करतले हांव भक्तीन ह्या आशिर्वादा रितीन वांटेली जावचें. उपरांत निमाणो फेस्ताचो दबाजीक आशिर्वाद. ताचे उपरांत भक्तीन आमी आमच्या कुटुंबांत आसलेलें नवें जिवंक प्रयत्न करचें. हें नवें हांगासर आतां आमी विचार करता. तुमकां कोणाकय नवें जाय जाल्यार हांगा तावन येवन तुमी व्हरयेत. सुमयेचें नांव आमचो आदार. तांणी रचला सर्ग आनी संवसार. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. प्रार्थुया. सर्गींच्या आमच्या भोवमोगाळ बापा आमच्या देवा आनी संवसाराचे रचणारा आनी सांबाळणारा तूं अंतराळ्याच्या सुकण्यांक पोसताय, बागेंतल्या फुल्यांक सोबयताय आनी आमकां तुज्या भुरग्यांक आमचो दिसपडतो ग्रास सोडूंक वेळार पावस धाडन पृथ्वी फळां बरीत करन
आमच्या वावराक फळ दिताय. तुजे कृपेन आनी आमच्या परिश्रमान आमच्या शेतांनी जाल्लें नवें बात आज आमी तुजेशी हाडन तुका आमी अर्गां दिता. ताचेर तुजो आशिर्वाद घाल म्हूण आमी नम्रतेन मागता. हे पवित्र केल्लें भात सेवल्लें आमी तुजी भुरगीं तुज्या आशिर्वादांनी बरोवन आमच्या माये संगी एक दीस सरकार तुका रूप पळोवंक आमकां फोव कर म्हूण आमी मागता. पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जिवच्या तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. निमाणो आशिर्वाद घेवंक सादी जाल्लें दिमी गेल्या नंतर आमी उबी रावया. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. भगवंत ओंकार मुरयेचो पूत जावन देवाच्या पुतान मनशा कुळाची सोडवण केली. तूच आमकां आपल्या देण्यांनी भरूं. आमेन. ओंकार मुरये उदेशी जिविताच्या रचनाराक तुमी घेतलो ती तुमकां सदां आपल्या गोपांत बाळगून दवरूं. आमेन. आज ओंकार मुरयेच्या परबेच्या दिसा तुमी संतोष बरीत आसात. पवित्र आत्म्याच्या आनंदान तुमची काळजां भरूं आनी आमचे ओंकारमयाचे मजतीन सासनाच्या संतोषाक आमी सगळीं पावूं. आमेन. आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालू. आमेन. वसून या जीवन क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडता. देवाचे व्हड उपकार. Morie hogolsia tikata vornia gayanti chesoro sargaraste bhorom. Morie hogolsia morie tunge full permoli bosobi perzali petoi mae uzo Jesu cha mogaso. Morie Hogolsia morie mogal puta sobe ogar morim आशीर्वादिव आमका. भगीन कृष्णाच्या कृपेन आमकां आमचे देवा आमच्या दिसपानांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.